भाजपा आणि काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांक घेऊन वास्को वालंकिणी वचपी रेल्वे कुडचड्यार आडायली। वालंकिणी वचपी ट्रेनीक कुडचड्यार स्टॉप ना। रेल्वे केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे कानार घालूनय कांयच जायना म्हूण कुडचड्यावेल्या लोकांनी रेल रोको केलो। उपरांत कुडचडेचो आमदार रिनेश काब्रा, रेल्वे अधिकारी एस विष्णुवर्धन आणि हेर फुडाऱ्यांची बसका जाली। म्हयने भितर ही रेल्वे कुडचड्यार थांबोवपाची व्यवस्था करची म्हूण लोकांनी मागलां। बाकीची ॲक्टिविटी जे स्टेशनाचे बाकीची ट्रेनी चालू जावपाक त्यांनी आमकां टायम मागलेलो आसा, पूण त्यांनी फेवरेबली तेजेर लक्ष घालतले अशें आश्वासन दिवन आज हो आंदोलन आमी विड्रॉ केल्लो आसा। आमी तेका एश्युरन्स घेवन विदीन 1 मंथ स्टॉप जातलो। एश्युरन्साचेर आमी आज आमचें हेजिटेशन विड्रॉ करता। तेही आमी डिमांड घातलेले आसा की पॅसेंजर ट्रेनी जे पयलीं चालू जाल्यो त्यो परतून चालू करा। खुबशे ट्रेनी जे बंद जाल्यो आसात परतून चालू केला। हे कुडचड्यार स्टेशनाचेर पार्किंग फेसिलिटी ना, हे कुडचड्यार स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड्स ना, हे कुडचड्यार स्टेशनार खुबशे बाकीच्यो एक्टिविटीज ना। चलून लोक भुरगीं स्कुलाची भुरगीं लोक चलून वयता कामराळ वाठारांत, तेन्ना तांकां अंडरग्रावंड एक्टिविटी आमी ऑलरेडी दाखयल्लो जागो ते फिजिबिलिटी आसा, तेही 2 डिमांड आमी केल्ले आसा, तेही ते पुराय करतले। प्लस जे एम्युनिटीज आशिल्ल्यो जी 18 लाखाचो तेणे म्हाका आज दाखयला की टेंडर त्यांनी पार्किंग लॉटा खातीर आज फाल्यां तेंचे येवपाचो आसा। विदीन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स पार्किंग लॉट हे तेणे ऑटोमॅटिकली जावन पडटले अशें तेणें सांगलां। आमचो डिमांड जर मेट जालो ना, आमचो डिमांड जर फुलफील जालो ना जर जायत 1 म्हयन्या भितर हाच्या परस 10 पटींनी आयज आमी फक्त एक कॉल दिल्ले आनी लोक आयिल्ले 10 पटींनी लोक येतले आनी परत केन्नाच हांगच्यान आमकां उबारून जेलीन उडयले, हुबळी व्हेले, खटले घाले। आमी ताजे परवा करनासतना हो स्टॉप आमी करून घेतले, हो स्टॉप आमी करूनच घेतले। बार्देश, पणजी आणि वास्को वाठारांत उदका पुरवण सारकी जायना म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पणजी आल्तिनार सोमारा PWDचेर मोर्चो काडलो। उदकाचो दर वाडयला मात पुरवण सारकी जायना म्हणून राष्ट्रवादीचो मोर्चो। उदकाचो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी ट्रॉजन डिमेलोन दिली। बांयगिणी आनी हेर कडच्यो उदकाच्यो टाकयो बेगीनच सुरू करतले अशें उतर PWDचो प्रधान मुखेल अभियंतो रेगोन तांकां दिलां। रेगो म्हणटा पोरूं परस अंदू परिस्थिती बरी आसा। तशेंच वास्कोचो प्रॉब्लम उदकाचो जी आसा तो गंभीरपणाने जुजे बाबान घेतला। तशेंच मांद्राचो प्रश्न, तसो थिवीचो प्रश्न, सगळ्या बार्देजाचो गोवा वेल्याचो प्रश्न, हो उदकाचो प्रश्न जी पुरा गोंयांत सगळे लोक सफर जाता अशें न्हू ते आमी एकूच भाग घेतला। जाय तेन्ना उदक येता, आमच्यो बायलांक न्हीद पडना, रातची सकाळची उठची पडटा, 2 मडके उदक पडलें, हे सगळे बाजू मांडलेले आसा। तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की हे तो बरोबर करतलो म्हणून, नाजाल्यार आमकां आनी मोठे संख्येन रस्त्यार येवचे पडटले। There are 2 issues with the way they have addressed. One issue is that Vasco tank, which is to be commissioned, I promised to answer by tomorrow. Then regarding TV water supply, they said TV gets alternate day at Korwale. This also I will give them an answer by tomorrow. And regarding Baingini also, we are putting up a note to Honorable Chief Minister to commission the tank which is due for commission. Vasco, this water tank most probably that a commission stage testing is going on, and we may improve this of Vasco. The Davos, we are upgrading. There are 2 new schemes which are already thinking to put up. One is in Davos and one is in Mandre. This year we are better than last year. In fact, Vasco, we are supplying as on today not less than 50 MLD. घेऊया एक व्यावसायिक विसर।